नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पेडण्यां ते काणकोण मेरेन सुरू करतले इंटरकनेक्टेड रेल्वे। रस्त्यावयलो येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर रेल्वे सुरू करपाचो विचार। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची म्हायती। शिंगाक शिंग आपटले म्हणून हांव दारा भायर घरा भायर न्हय, सांगता आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर। भाजपा वापसीचेर विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर म्हणटा वेळूच थारायतलो। राजधानी पणजेंतल्या सगळ्या रस्त्यांची कामां 31 मार्चा मेरेन जातली पुराय। उरिल्ली हेर कामां 30 जून मेरेन जातली, सांगता स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिग्स। ट्रक धनी संघटनेन आंदोलन फाटीं घेतिल्ल्यान दिवचले वेदांता खणी वयले खण मालाची येरादारी जाली सुरू। हायटेक ट्रकांक विरोध करून ट्रक धन्यांनी 8 दिसां पयलीं येरादारी उडयिल्ली बंद। अर्थसंकल्पांतल्यान गोंयाक मेळटले 5,490 कोटी रुपया। 50 वर्सां खातीर स्पेशल असिस्टन्स स्कीम मंजूर। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली म्हायती। कोलवा गांजा सप्लाय करपी 2 जाणांक पुलिशेन केली अटक। एकल्याक ओडिसांतल्यान जाल्यार दुसऱ्याक राजस्थानांतल्यान केली अटक। आनी आतां खबरो विस्तारांत। पेडणे ते काणकोणा मेरेन इंटरकनेक्टेड रेल्वे सुरू करतले। रस्त्यावयलो येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर ही रेल्वे सुरू करपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। सुपरफास्ट वंदे भारत रेल्वेचे धर्तरेचेर गोंयांत रेल्वे सुरू करपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। पळयात पुराय बातमी। पेडणे ते काणकोण मेरेन इंटरकनेक्टेड रेल्वे सुरू करतले। उपरांत हे सुविधेचो हेर शारांतूय विस्तार करतले। फोंडे ते पणजे तशेंच गोंयची हेर शारांय रेल्वेन जोडटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। तशेंच सिंधुदुर्ग ते कारवार मेरेन हे रेल्वे सेवेचो विस्तार करतले खंय। ते भायर कोंकण रेल्वे गोंयांत आनीक 3 रेल्वे स्टेशनां उबारतले। मया, नेवरा आनी सारजोरा अशी ही 3 स्टेशनां आसतलीं अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जावप जेणे करून वंदे भारत सारकेली जी मुंबई वतात पण तेजी इंटरसिटी कनेक्टेड आम्ही पहिली ट्रेन जी आसा पळय ही पेडणे टू काणकोण ही फास्ट ट्रेन ही पहिली सुरू जावची, कारण ती इजी आसा। ताज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा। मागीर आमच्यो सिटीज म्हणजे फोंडे आसतले, पणजे आसतले ह्यो सिटीज, बट फर्स्ट आमचो वर्सां 2 वर्सांच्या भितर आमकां फ्रॉम पेडणे टू काणकोण हेची कनेक्टिविटी सुरू करपा खातीर जशी एक सुपरफास्ट वंदे भारत जाल्या त्याच पद्दतीचो आमचो प्रयत्न आसा की ह्या रुटाचेर पयली रेल्वे जावच्यो। म्हणजे काणकोणच्यान जर कोणाक पेडणे येवपाक जाय जाल्यार तेणी बाय रोड येवपाची गरज ना। यू कॅन डायरेक्टली ट्रॅव्हल थ्रू द ट्रेन। पेडणेच्यान मडगांव येवपाक जाय किंवा पेडणेच्यान फाल्यां सकाळी ताका पणजे जरी येवपाक जाय, इन लॉंग रन ती फुडें परत सिंधुदुर्ग टू कारवार पर्यंत सुद्दां वयची। म्हणजे जेणे करून जे लोक ट्रॅव्हल करतात काणकोणांतले लोक कारवारी वचपी आसात, तशेंच गोंयांतले हेवटेनचे लोक सिंधुदुर्गांनी काही लोक वचपी आसात किंवा मोपाचेर बाय रेल्वे बाय एअरपोर्टा वयल्यान वचपा खातीरय लोक येतात। सो दॅट तांकां सगळ्या ओवरऑल जर आमी विचार केलो जाल्यार हेजो खूब मोठ्या प्रमाणांत लोकांक कनेक्टिविटी खातीर खूब मोठो फायदो जातलो। फाल्यां सकाळी कारवारच्या मनशाक जर मोपा वयल्यान जरी वचपाचो आसता जाल्यारय ताचो फायदो जातलो। काणकोणच्या मनशाक जर मोपा वयल्यान वचूंक जाय बाय द वे येवपाची गरज ना, तो जर पेडणे रेल्वे स्टेशनाचेर देवलो जाता बाय आमी कनेक्टिविटी रेल्वे स्टेशन टू एअरपोर्ट ही मेंटेन जातली। स्वतः एअरपोर्ट कनेक्टिविटी दवरपाक तयारी आसा। म्हणजे हेजे लॉंग रन फायदे म्हणजे रोड ट्रान्सपोर्ट कमी करून रेल ट्रान्सपोर्ट गोंयांत वाडोवचो, जर आतापर्यंत तो विचार जावं नासलो ताचेर भर दिवपाचो सरकाराचो मोग आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। हांव घरा भायर न्हय तर दारा भायर आसा। शिंगाक शिंग आपटले म्हणून दारा भायर रावप आपल्याक योग्य दिसलें म्हणून आदलो मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेगांठ फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकर सांगता। घर वापसी विशीं विचारल्यार सांगता वेळूच कितें तरी थारायतलो। आयकयात ताचें म्हणणें। 2022चे विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपान पार्सेकराक तिकीट न्हयकारिल्ली। ह्याच रागान पार्सेकरान भाजपाक सोडचिटी दिवन भाजपा उमेदवार सोपटे आडूच अपक्ष वेंचणूक लडयल्ली। मात पार्सेकराक हे वेंचणुकीत यश आयलें ना। आता दामू नायकान गोंयान भाजपाची सुत्रां हातीन घेतल्यात।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून वेचून आयले बराबर पार्सेकरान दामूची भेट घेतली। ताका लागून पार्सेकराचे घर वापसी विशीं आरती परती चर्चा सुरू आसा। हे फाटभुंयेर पार्सेकराक विचारिल्ल्या प्रस्नाक ताणें घर वापसीचे संकेत दिल्यात। हांव तसो दुसऱ्याच्या घरात खंय गेल्लो ना। हांव मातसो शिंगा आपटली म्हणून मातसो दारा भायर आसलो इतलेंच। पळय आतां खंय आसा हांव? आता सगळे सगळे जुने कार्यकर्ते परत नवे प्रदेशाध्यक्ष येयलो आता नवे कार्यकर्ते परत प्रदेशाध्यक्ष हो आमचो बरो इश्ट, म्हजे बरोबर काम केलां, आमी एका टिमीन काम केलां, जिवा भावाचो व्यक्ती, त्यामुळे तो जालो आमकां फोन जाली, त्यामुळे हांव ताका विश करपाक गेल्लो। तुम्ही जी जी जे कोणाक चलयतात पण तुम्ही रेडी आसा? टाइम विल डिसाइड असले सांगप नासता सगळे तोंडान सुचले लागता। आता तुम्ही मांद्रेची काम कधी चाललं आमदारचे परफॉर्मन्स कसे ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। स्मार्ट सिटीचे 35 मदले 26 प्रकल्प पुराय जाल्यात। 31 मार्च मेरेन 9 प्रकल्प पुराय जातले। रस्त्याची सगळी मुखेल कामां 31 मार्चा पयलीं पुराय जातली अशी माहिती स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिक्स हाणें दिली। लँडस्केपिंग, पेवमेंट, रंगकाम अशा कामाक 30 जून मेरेन वेळ लागू येता अशेंय ताणें सांगलें। I have given you my dates. As far as roads are concerned, we are okay with 31st March deadline. And as far as sewage is concerned, the major work is at Santinez at Tadmart Junction, which also we have given a deadline. Besides that, there will be no public inconvenience on roads. As I said, we will do up pavements because shifting of services is a big challenge and we want to do it slowly. And it will keep happening till the monsoons. We need to clear the drains wherever we have worked, at least out of get all these services out. ट्रक धनी संघटनेन आंदोलन फाटी घेतिल्ल्यान निमणे दिवचलचे वेदांता खणी वयली मिनाची येरादारी सुरू जाली। तब्बल 8 दिसांनी मिनाच्या येरादारी खातीर मंगळारच्यान ट्रक रस्त्यांचेर देंवले। हायटेक ट्रकांक विरोध करून थळाव्या ट्रक धन्यांनी 8 दिसां पयलीं मिनाची येरादारी बंद उडयल्ली। ट्रक धनी संघटनेन आंदोलन फाटी घेतिल्ल्यान निमणे दिवचले वेदांता खणी वयली मिनाची येरादारी मंगळारच्यान सुरू जाली। कंपनीन हायटेक ट्रक कामाक लायिल्ल्यान मिनाचे येरादारी वयल्यान दिवचले कफुसांव निर्माण जाले। हायटेक ट्रकांक विरोध करून थळाव्या ट्रक धन्यांनी 8 दिसां पयलीं मिनाची येरादारी बंद उडयली। मात आतां हे कफुसांव मिटून पयलीं प्रमाण मिनाची येरादारी सुरू जाल्या। ट्रान्सपोर्ट बंद दवरून आमकां तितलो हे जायना, चलना हेचेर कित्याक तर ट्रान्सपोर्ट चल्लो तरूच जर आमच्या ट्रक मालकांक कितें तरी ताचो इन्कम मेळटलो हेचेर। पूण ह्या एक उद्दिश्ट हेतू आमी फुडें दवरून आमचे जो पयलो जो आमचो मुवमेंट आसलो त्यो गाडयो भायर काडपाच्यो हांगासर मायनिंगच्या पिटांसून तो इश्यू आमचो एक साध्य जाल्लो आसा हेचेर थोड्या प्रमाणान तरी हेचेर। पूण आमकांय आमची एक इफिशियंटी दाखोवन दिवची पडटली। जेन्ना रिजेक्शनाक जेन्ना आमच्यो आतां गाडयो चलतल्यो जाल्यार त्याचे रिजेक्शन आहा तेजे मायनीचे आसा पळय ते आमच्या गाडयांनी आमी काडूंक शकता हेचेर। कित्याक तांच्यांनी कितें केलें, आमकां न विचारता दुसऱ्याच्यो गाडयो घातल्यो आनी मागीर तांचे परत जालें की तुमच्यो गाडयो 6 टायरांच्यो आसा, 10 टायरांच्यो गाडयो आमी घातल्या, तितूनसून ज्यादा म्हाल येतलो हे येतलो तें सगळें दाखयलें। पूण आमचो प्रामुख्यान पयलीं पासूनच हे विरोध आसलो की आमी ह्या मायनीचेर म्हणटा ते 6 टायरांच्योच गाडयो घालून आमी तुमचो ट्रान्सपोर्टेशन करतले आनी जे कितें ट्रान्सपोर्टेशन कसलें आसूं ते सगळें आमी ह्या 6 टायरांच्या गाडयांनीच करतले आमचे। कित्याक गेली 12 वर्सां ह्यो गाडयो आमी सांबाळून दवरलेल्यो आसा हांगासर, प्रत्येक वर्सा मेंटेन करून दवरलेल्यो आनी त्या गाडयांचो जर आतां आमकां ह्या टायमार जर उपयोग करपाक मेळना जाल्यार आमी आनी दुसऱ्यो नव्यो गाडयो घेवपाचे हितूनसर परिस्थितीन ना हांगासर। कित्याक आयज नवी गाडी जर घेतलो जाल्यार 6 टायरांची सुद्दां घेतलो जाल्यार 36 ते 37 लाख रुपया तिका आहा आनी हेवी ड्युटीची गाडी घेतलो जाल्यार 52 लाख रुपया तिका हें आहा। ती परिस्थिती आयज आमच्या ट्रक मालकांचेर खंयसरूच कोणाचेरूच ना। ताका लागून आमी जो विशय ताणून धरलो हेचेर, कित्याक जर तर आमी तो विशय जर ताणून धरूंक नासलो हेचेर जाल्यार आयज आमकां म्हणटा त्या दिसाक 2 ट्रिपी जावं वयर मायनींग कितें काम मेळटा पळय तेचेरूच आमकां हें समाधान मानून घेवचें पडटलें आसलें। तितूनसून आमचो ड्रायव्हरांचो पेमेंट जायनासलो, कांय जायनासलो, आमच्या हिशोबाक बसनासलें।
जो धंदो करता पळय धंद्याची एक लायन आसता पळय ते लायनीसून तुजो सगळो हिशोब काडून तुजें कॅल्क्युलेशन काडून बाबा त्या फातरांकूय कितें तरी मेळपाक जाय पूण ते हितूनसून कांयच मेळनासलें परते आमकां भितून घालचें पडटालें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केंद्राच्या वेगवेगळ्या करांतल्यान राज्याचो वांटो म्हणून गोंयाक अंदूच्या वर्सा 5,490 कोटी रुपया मेळटले. पोरू परस ह्या फावट 523 कोटी रुपया चड मेळटले खंय, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच विशेष आर्थीक सहाय्य येवजणे अंतर्गत फुडल्या 50 वर्सां खातीर गोंयाक 1 लाख कोटी परस चड निधी मेळटलो. ह्या पयशाचेर गोंयाक 1 रुपया लेगीत जूर फारीक करपाची गरज ना, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. फार्मरूय सुटूंक ना, युवकूय सुटूंक ना, ह्या सगळ्या खातीर एकंदर टोटल आमी जशें म्हणटा की होल पॅकेज अशें ह्या बजेटांत दिल्ली आसा. दिस इज अ फॉरवर्ड थिंकिंग आनी ग्रोथ ड्रिवन बजेट आमी दवरला विच विल स्ट्रेंथन द गोवा's position in the premier touristic destination, healthcare club आणि इकॉनॉमिक पॉवर हाऊस जावपा खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात हाचो बेनिफीट जातलो. आमी पळयता की डायरेक्टली गोंयाक हेजो टेक अवे कितें हाजोय खूब मोठ्या प्रमाणात आमी हेजो विचार केलो आनी एकंदर पळयत जाल्यार आमी द रिव्होल्युशन ऑफ द सेंट्रल टॅक्सीस हे जर पळयत जाल्यार आमकां जवळपास 5,490 कोटी रुपया हे डायरेक्ट आमकां बेनिफीट जातले. कारण आतां पर्यंत आमकां फ्रॉम अगेन्स्ट आतां पर्यंत 4,967 कोटी म्हणजे 523 कोटी रुपया जे आसा हे एडिशनल हे रिव्होल्युशन फंडांतर्गत आमकां मेळपाक शकतले. हाज्या व्यतिरिक्त आमी जी रिक्वेस्ट केली फायनान्स मिनिस्टरा खातीर स्पेशल असिस्टंट स्किम्स विथ नो इंटरेस्ट फॉर द 50 years ही स्कीम सँक्शन जाल्ली आसा. म्हणजे जवळपास 1.50 lakh crores of rupees फॉर ऑल पर्पज. म्हणजे ताजोय फायदो जो आसा पळय तो आमकां स्टेटीक अवेल एज अ स्पेशल असिस्टंट टू एक्सटेंड हे आमकां मोठ्या प्रमाणात फायदो सगळ्या स्टेटीक मेळटलो, तितून गोंयाकूय बी मेळटलो. आमी सातत्यान केसीसी लोन जे सदांच शेतकरी वचून लोन जे काडटालो ताका आपली एग्रीकल्चर गहाण दवरचे पडटाले. बट ते करता गोंयच्या डायरेक्ट एग्रीकल्चरिस्टान आतां पर्यंत तेंच्यांनी घेतले ते 17,500 फार्मर्स आशिल्ले ते 1 लाख रुपया पर्यंत लोन घेताले. तांची लोन लिमीट ही 5 लाख रुपया पर्यंत वाडल्या. खंयसरूच मॉर्गेज ते कांयच न दवरता हे डायरेक्ट आसा. ताच्या पलीकडे आनीकूय बी फार्मर आपले केसीसी लोन्स ही घेवपाक शकता. Credit limit enhanced from 5 crores to 10 crores to MSME benefits such as entrepreneurs in Goa. The credit limit is वाढयल्ली आसा. New schemes which is a credit for the startup which is launched for the 5 lakhs tribal women entrepreneurs की तयार करपा खातीर हाचो आमकां फायदो जातलो. आमी जशें म्हणटा की तेजेनी न्यू डे केअर सेंटर कॅन्सर सेंटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट आमच्या दोन्ही डिस्ट्रिक्टांनी अशाच पद्धतीचे आमकां डे केअर सेंटर ओपन करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. जाता तितले बेगीन आमी ते बी उपलब्ध करतले. ANC पंगडान वागातोर ह्या वाठारांत एका भाड्याच्या कुडीत धाड घालून 24 लाखाचो गांजा जप्त केलो. ड्रग्स बाळगिल्ल्या प्रकरणात सेबेस्तियन ह्या जर्मन नागरिकाक अटक जाली. LSD ब्लॉट पेपर्स, कॅटामाइन पावडर आणि कॅटामाइन लिक्विड आणि 2 किलो गांजाचो हातून आस्पाव आसा. Name of Sebastian, and we caught drugs total worth around 24 lakhs. So in his possession we found ketamine powder of around 10 grams, then ketamine liquid around 400 grams, and we found some LSD blot papers around 13 in numbers, and then we also found 2 kgs of ganja with it. So this raid was conducted last night. And this was in continuation of an earlier case which the ANC had done around 1 week back, in which we caught one Indian national. He was a resident of West Bengal. His name was Agniv Sengupta. We got in his possession around 16 grams of MDMA, which is commercial quantity, and around 50 plus grams of high quality cocaine. So the lead of this German was from that person. So this within the span of around 1 week, the ANC has done 2 raids and both commercial quantity cases, and total worth is around more than 30 to 33 lakhs. This is what we were trying to find out. The initial first case that we did, that's why we were actually investigating. We were getting leads. This was the person who had supplied drugs to the other person, the first person we caught. So we are again investigating as to what the further links are.
We are investigating the sources from which this person had gotten. So we are trying to unearth the network which is there. ब्रेन डेड जाल्ल्या केरळच्या 22 वर्साच्या तरणाट्यान अवयव दानाच्या माध्यमांतल्यान 3 जाणांक जीवनदान दिलें. साहिल हो मोपा विमानतळाचेर कामाक आशिल्लो. एका अपघातान ताच्या मेंदवाक मार लागिल्लो. 6 दीस गोंय वैजकी महाविद्यालयात ताचेर उपचार सुरू आशिल्ले. उपरांत दोतोरांनी ताका ब्रेन डेड म्हणून जाहीर केल्लो. साहिलाच्या फामिलीन ताचे अवयव दान करपाचो धाडसी निर्णय घेतलो. ताचे काळीज औरंगाबादच्या एकल्याक दिलेले आसा जाल्यार 2 किडनी गोंयांतूच दिल्यात. At Goa Medical College, he was treated appropriately. I have a neurosurgeon with me who operated him, and his head injury was quite severe, and his score was 5, GCS score. So when score is 5, sometimes it becomes very difficult for a person to survive. But we did our best. He was in intensive care unit for almost 5 to 6 days. Managed by our intensivist, and all ventilatory support was given. The patient is a native of Kerala, and we also were trying our best because of his age. He should be put to action, or he should survive. But he had a brain death very early after 6 days. The first apnea test came positive, and then our apnea brain death certification committee under Dr. Sangat Bhatkar, who is a neurologist, we conducted the first apnea test, and they found that patient had a signs of brain death. Again, he was kept on ventilator to see if things improve, but he did not improve, and the second apnea test also became positive. At this time, we felt that being a young patient, he could donate his organs for the benefit of patients who are on our Goa wait list for kidneys and other organs. We had put on ROTO, that is regional tissue transplant, and there was a recipient for the liver outside Goa, that is Aurangabad. So this organ was taken to Aurangabad as per the ROTO, classification, as per the ROTO priority. Whereas the 2 kidneys came to Goa Medical College for those 2 patients on the wait list. One of our recipients is just 24 years old. The second recipient is 39 years old. And both these patients were waiting for kidney because they are on dialysis and they are very sick patients. कोलवा गांजा सप्लाय करपी दोगांक पुलिसांनी धरले. सोनू कुमार चौहानाक 2.40 लाखाचो गांजा दिवपी उदयपुराच्या राकेश मेघावालाक राजस्थानांतल्यान अटक केली. विनायक चौहानाक 3.8 लाखाचो गांजा दिल्ल्या खातीर ओडिशांतल्या सागर पाणीजराहीक अटक केली. राकेश मेघावालाक 4 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. First thing, that there was a case registered, NDPS case registered in Kolwa, in which around 2+ kgs of ganja was found. So we were managed to get hold of that person. Now we have also arrested the supplier. He was found in Udaipur, Rajasthan. So our team went there and has brought, and we have got in the custody of that person. Second is another case of NDPS in which was registered in the month of January, this 12th of Jan, in which around 3 kgs of ganja was seized. We managed to arrest the supplier. He was from Odisha. His name was Sagar. Okay, so these 2 NDPS cases we have managed to arrest the supplier also. Then yesterday there was a case of theft registered in Kolwa. From the Hotel Mahindra Club, there was a theft case. So our team managed to get hold of that person. We were actually looking after sources, told us something, and then we got hold of that person. We recovered the items which were stolen. Apart from that, this person is also involved in other cases. He has accepted the involvement, and we are in the process of recovering those other stolen items. Then there is another development in the case of theft case in Mainakotri, in which one bike theft was had happened.
in which we have arrested one person by the name of Shahabuddin, and we have also recovered the bike. Okay, so this is some latest developments, and one or two things that I would like to say. One is that since these three theft cases are, one theft case was reported in Kolva last night, so we'll be having a meeting with the representatives of the hotel owners, and just security, what steps they should take to enhance the security and safety for the tourists. Second thing is that tomorrow we will be conducting a district-wide campaign, awareness campaign for cyber under the banner of Cyber Surakshit Goan. So that also we will be giving to you all. So please publicize it as much as you can. काणकोण 4 रस्तो वाठारात बिबट्याचो वावर वाडला. फाटल्या 4 दिसां सावन हो बिबटो कितल्याशाच फावट हांगासर दिसून आयला. रातचे 9:30 सुमार हो बिबटो घराच्या भायर भोंवतना CCTV कॅमेरात कैद जालो. हाका लागून थळाव्यां मदीं भयर पातळ्ळा. राती उसरा मेरेन पर्यटक लेगीत हांगासरल्यान यो वच करतात. कंप्लेन म्हणल्यार एकदां आमी रिटर्न बरयल्लें आसा. मागीर चली सेजल देसाय एडवोकेट तेणी कॉपी काडला, इवन प्रिंट आउट घेतला. अकॉर्डिंगली वर्बल टॉक पळय आमगेले आसा आनी पिसोणे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसा कडेन मागीर भावान उलयल्लें. मागीर तेणी सांगलां की 2-3 दिवसां मदीं आपूण तेजेर कॉन्क्लुजन्स घेता आनी जे कितें आसा आनी फॉर्मेलिटी करपा पडटा ती करता म्हणून सांगलां. आतां तेमचे मदीं फियर भुरग्यां मदीं तयार जाला. आतां त्या दिसा लागून वातावरण पळोवपाक गेलें जाल्यार कोणूच तुका 7:30-8 पर्यंत धाडून करपाक पळयनात, सांजे भायर सरपाक पळयनात. म्हणजे कितें नॉर्मली केस आसा तो टायम गार्डनिंग बिल्डींग करपाक उरता न्ही. म्हणजे हो ओवरऑल विशय आसा न्हू सगळ्यांक त्रासदायक आसा. आनी लोक शेनवारा आयतारा पळय स्पेशली शेनवार आयतार आनी फ्रायडे इवनिंग लोक जो पळय थंय पावोळ्या वता येता ट्युरिस्ट टोटल फूल आसता थंय. म्हणटकच केन्नाय विशय जालो जाल्यार हो अननेसेसरी फॉर ट्युरिस्टांचेर इफेक्ट. थंयच्यान लोक चलत वयता, बायक घेवन वयता न्ही. मेजॉरिटी लोक तुगे चलत वता, बायकान वता, म्हणजे फुल टाइम तो रस्तो बिजी असता. 3 दिन पहले जो देखा था आपने बाघ, किधर से आया था वो? मॉर्निंग में अराउंड 6 o'clock में इधर आया था. तो यहाँ से ऐसे जा रहा था, वहाँ पे सामने इधर घर के पीछे थोड़ा सा वो है, मतलब झाड़ी सा है, उधर पे 2 थे. फिर नेक्स्ट डे यहाँ से एक 9:30 में इधर से आया यहाँ से. तो इधर ही घूम रहे वो 3-4 दिन से. एक दिन मॉर्निंग में और आया था 4-5 दिन पहले, तो इधर से ये विक्टर हॉस्पिटल के बाजू से निकला ऐसे करके. तो दिल्ली का मतलब इधर ही है वो, इसी एरिया में 2-3 दिन से कंटिन्यू दिख रहे हैं. तर आम्ही आज आसात 4 रस्त्यार हांगा आनी एकदम फाटल्यान दिसता विश्वास देसाय तिथं पयर राती हांगा एक बिबटो येयलो आनी हो बिबटो आमी दाखयता आतां. ह्या पळय रस्तो आसा हांगच्यान, हो रस्तो जो आसा हो हांगच्यान वयता, हो 4 रस्त्या वयल्यान येता. आनी ज्यो एशियेचे 2 फामाद दर्यावेळ आसा, पाळोळ्या आनी आगोंदा, त्या दर्यावेळेचेर वयता. म्हणल्यार ट्युरिस्ट हांगच्यान रातचे सुमार 10-11 सुद्दां 12 सुद्दां हांगच्यान यो वच करतात. आनी जी वेळ जो हांगच्यान बिबटो उडी मारून येयलो त्या वेळेचेर 9:30 वरां जाल्ली. लोक चलून वयताले. जेन्ना बिबटो हांगच्यान असो हांगा पावला, चलत हांगा पावला तेन्ना त्याच वेळार हांगच्यान एक बायक पास जावन गेले ह्या रस्त्या वयल्यान. हांगच्यान क्रॉस जावन हे पळय रेस्टॉरंट आसा, इवन ते रेस्टॉरंटूय ओपन आशिल्लें. त्या रेस्टॉरंटाच्या थोडीच्यान तो क्रॉस जावन गेल्लो आसा बिबटो. आसा ह्या सायडीक हॉटेल आसा, फाटल्यान घर आसा. गजवाजलेल्या ठिकाणा एक सिटी म्हणटा तसो जेन्ना बिबटो येता तेन्ना तुमी कितें करता काय म्हणून तेणे विश्वास देसायान आमकां सांगलें सविस्तर कंप्लेन जी आसा आमी आपली दिल्ली आसा न्हू फॉरेस्टाक. पूण त्या फॉरेस्ट अधिकाऱ्यान म्हाका सांगलें की काणकोणच्यान फाडीच्यान कंप्लेन मडगांव वचपा जाय, मडगांवच्यान पणजी वचपा जाय आनी ती एप्रुवल मेळपा जाय. इट मे टेक टायम म्हणून. ती इतली व्हडली सिटी आसा, हांगच्यान लोक यो वच करता, दुकानां आसा, घरां आसा, लोकांली भुरगीं आसा बारीक बारीक. जेन्ना 9-9:30 बिबटो हांगा येता, बिंदास भोंवता, तेजो वावर चलता, तेन्ना दुसरे दिसा खरें म्हणल्यार हांगा ट्रॅप लावपा आयलो फॉरेस्टान. हे एप्रुवल कोणा खातीर आनी कित्या खातीर? असली जेन्ना सिरियस केस आसा तेन्ना हांगा ट्रॅप लागपा जाय आशिल्लो. लोक हांगा अक्षरशा जीव मुठीन घेवन आसा. ल्हान भुरगीं तर म्हणटा 7च्या नंतर ती भायरूच सरपाना म्हणून. अशी परिस्थिती हांगा घडलेली आसता. लोकांची मागणी आसा की बेगोबेग हांगा ट्रॅप लावन हेजो कितें तरी बंदोबस्त करचो. महाकुंभ मेळ्याक वचपा खातीर मडगांव ते प्रयागराज मेरेन गोंय सरकारान लोकां खातीर 3 खासा रेल्वेची सुविधा सुरू केल्या. 6, 13 आनी 21 फेब्रुवारी ह्यो 3 रेल्वे मडगांव ते प्रयागराज वतल्यो. सरकार फकत पुराय रेल्वे प्रवासाचो खर्च करतले, हेर खर्च प्रवाशांक करचो पडटलो, अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेली की महाकुंभ आता वचपाक गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान खुबशे लोक उत्सुक आसात. आतापर्यंत खुबशे जाणांक त्रासय जाल्ले आसात. ऑर्गनायज्ड अशी कांय आमचे टूर ना म्हणून आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन सांगलें की अशें
काही ट्रेनी आम्ही ऑर्गनायज करतात आणि हे पहिल्याच फावटी करतात. आम्ही 6 तारखेच्यान ही जी पिलग्रिमेज आसा मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा जे आम्ही पहिली करताचे ताचे एक्सटेंशन आसा. हांगा मडगावच्या स्टेशना वयल्यान पहिली ट्रेन वतली ती 6 तारखेर सकाळ फुडें 8 वतली. ताचे खातीर आम्ही ऍप्लिकेशनां मागयतले किंवा फोन नंबराचेर तांचे डिटेल्स घेतले आणि तांकां तांचे फॉर्म भरून तांचे डिक्लेरेशन दिवचे पडटले. ह्यो 3 ट्रेनी वतल्यो. एक वतली ती 6 तारखेर. आता पहिल्या ट्रेनीचो शेड्यूल हांव सांगता की मडगाव आमच्या कोंकण रेल्वे स्टेशना वयल्यान ट्रेन सुट्टली 6 तारखेर 8 वरांचेर. आदरणीय मुख्यमंत्री आणि बाकीचे मंत्रिमंडळातले सदस्य किंवा आमदार ताका फ्लॅग ऑफ करतले. ही ट्रेन प्रयागराज म्हणजे महाकुंभ आसा ताच्या पयलीं 4.5 किलोमीटर आदी एक स्टेशन आसा. थी पेशंटांक थी सगळ्या आमच्या पॅसेंजरांक आनी आमचे आतां ड्रॉप करतले आणि थंयच्यान मागीर आपल्या खर्चान तांणी फुडलो प्रवास करचो आसा. सगळ्यांनी आयकून घेवचे की 18 वर्सां ते 60 वर्सांच्या मेरेन जांकां कसलेच तरेचे दुयेंस ना, प्रेशर किंवा बाकीच्यो गजाली आसात त्या हांणी हातून भितर पडप ना. कारण सरकार प्रोवाइड करतले की ट्रेनीचो प्रवास मडगाव ते प्रयागराज साधारण 34 आवर्स जर्नी. प्रयागराज 4.5 किलोमिटराच्या पयलीं कुंभमेळा आसा ती. ताजे नंतर तांणी स्वताच्या लॉजिस्टिक आसतले, स्वताचे अकोमोडेशन एक दिसा खातीर 24 वरां थी दर्शन घेवपाक किंवा डुबकी घेवपाक किंवा बाकीच्या प्रोसिजराक आसा पिलग्रिमेज. आणि त्याच्यानंतर 24 वरां भितर तांणी ट्रेनीक परत एक फावटी तांकां सांगलें. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.